हे गाइस वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कसं काय मंडळी, कशी आहात सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी असतली आणि सगळी बरी असपाक जाय. आम्ही बीन बरी आसा. थंबनेल पळोवन तर तुमकां कळत असले की एक्वेरियम सेटअप करपाचो प्लॅन केला फायनली हांवें. सो गायज म्हटलं आयज एक्वेरियम सेटअप करून घेऊया आणि जो एक्वेरियम सेटअप करपाचो प्लॅन केला तो 0 बजेटानूच केला. कारण म्हाका पयशे अजिबात वेस्ट करपाचे नासले. या फावट म्हटल्यार 0 बजेटान सेटअप करून पळोवया. इवन जे हांव प्लांट्स म्हण ग्रेवल्स म्हण जे यूज करतले ते हांव माझ्या सरावंडिंगात आसात ते कलेक्ट केल्ल्या. म्हणजेच बाय कडेची उदका सायडीक जी झाडां असतात, ग्रेवल्स असतात, शेकारो म्हणतात तसो तो बीन यूज करून हांव सेटअप करतलें. तुमकां दाखयतलें हांव, कारण हांव ओवर एक्सायटेड आसा म्हणटात तशें. कारण जेन्ना जेन्ना म्हणटा तशें एक्वेरियम सेटअप आसता पळय तेन्ना तेन्ना एनर्जी लेवल म्हजी ओवर असता. कारण म्हाका फायनल लूक पळोवपा खातीर एक्सायटमेंट असता आनी आतांय बीन एक्सायटमेंट भरपूर आहा. कारण एक्वेरियम सेटअप करून फायनल लूक पळोवपाक जाय म्हाका कसो कितें येता. कारण बजेट 0 दवरलो हांवें आनी सेटअप करपाचो प्लॅन केला. सो गायज दाखयता. आनी फाटल्यान जो भंडार पळयता पळय तुमी रोमट ते आसा. कारण हांव बॅडीचेरूच दवरता सगळें. आनी कारण बॅडी सायडीकूच म्हजें एक्वेरियम आसा, तेका लागून मातसो प्रॉब्लेम जाता. तेका लागून भरपूरसो पसारो जाता बॅडीचेर बी. आनी आतांय बीन तुमी पळोवंक शकता बॅडीचेर कितलो पसारो आहा. तोय बीन मागीर म्हाका काडपाक जाय. सो गायज चला तर फटाफट तुमकां एक्वेरियम सेटअप दाखयता आनी स्टेप बाय स्टेप दाखयता कसो कितें सेटअप करतले आनी कितें कितें यूज केला तेंय बीन तुमकां सांगतलें स्टेप बाय स्टेप. कारण सगळें सरावंडींग गावता, सायडीकूच गावता तेंच हांवें यूज केल्ल्या. चड एफर्ट लागना कारण नॅचरल लूक दिवपाचा. सो गायज चला तर फटाफट तुमकां एक्वेरियम सेटअप दाखयता. सो पळोवन घ्या तुमी. सो गायज ही आसा माझी सेटअपाची तयारी. सद्या हांवें सेटअपाची तयारी अशी करून दवरलेली आसा. दोन टायपची प्लांट्स आसात हितून. परत माझे टूल्स आसा आनी हे टायपची ग्रेवल्स घेतले आनी आमच्या भशेन शेकारो म्हणटात तेका. इवन हांगसर एक फातर घेतला. तुमकां दिसतलेच फुडें सेटअप कसो कितें फातरान करतले ते. आनी हेकाय बीन खडी म्हणटा. आनी हे ग्रेवल्सूय हांव घालतलें. इवन ड्रिफ्ट फूड म्हाजे रेडी आसा. हांवें म्हणटात तशें 2 दीस हे फुगत दवरले आनी आतां ते ऑलरेडी रेडी आसा. पळोवंक शकता तुमी. आतां हे उदकान घातले काय ना फ्लोट जावचे ना, एकदम डीप उरतले उदकान. आनी हांगसर हांवें रेंव ऑलरेडी घालून घेतले आनी रेंवेचें उदक अशें जाल्लें आहा. हे सद्या मातशें बुरशें जाल्लें आहा, तें बीन क्लीन जातलें मागीर. सो काय सद्या रेंव घालून घेतले आनी बाकीचे आतां स्टेप बाय स्टेप हे घालून घेता. हांव दाखयता तुमकां स्टेप बाय स्टेप कशें कितें घालतलें तें. सगळ्यात पयलीं एड केली ती हांवें रेंव. कारण 0 बजेटानूच हांवें हो सेटअप करपाचो चिंतलेलो आनी ती रेंव सगळी हांवें एका कॉर्नराक करून घेतली. आनी सायडीक जे उदक आसा ते हलकेशे तांबडे आसा, कारण मातयेक लागून जावं शकता तें. कारण रेंवेन हलकीशी माती आसली. तेज्या उपरांत हांगसर हांवें ड्रिफ्ट फूड म्हाजे सेट करून घेतले. ते बीन रेंवेनूच सेट केले, कारण ते रेंवेन एकदम घट उरपाक जाय आनी घट उरतले म्हणून. आनी ते दोनाय सायडीसून प्रेस केली हांवें रेंव. तेज्या उपरांत हांगसर एक फातर एड केलो, तोय बीन व्हडलो फातर. ड्रिफ्ट फूड म्हाजे घट उरपाक जाय म्हणून. आनी तेज्या सायडीकूच हांवें एक फ्रंटाकूच म्हणटात तशें एक टूल्स एड केले, कारण फुडसून बरें दिसतलें म्हणून. आनी दोनूय सायड करून गेल्या उपरांत हांवें एक शेल यूज केले हांगसर एड केले, कोकोनट शेल, कारण ते हायड जावपाक बरें पडटलें. आनी सायडीकूच हांवें जे उदक असलें तांबडे ते बीन काडून घेतले, कारण जेन्ना हांव न्यू फ्रेश उदक एड करतलें तेन्ना ते बीन तांबडे जावं शकता. तेका लागून म्हटलें हें उदक पयलीं काडून घेवया. आनी तशें तर उदक ते आसले थोडे फारशे, सो ते कपड्यानूच काडपाक ऑप्शन आसले. पायपान तर तशें ते हायटीर येयनासले. सो म्हटलें कपड्यानूच काडून घेवया. आनी हलकीशी माती दिसताली रेंवेन, आय थिंक सो माती आसली, सो तेका लागून ते रेड कलर जाले. आनी अशें करून हांवें हें सगळें उदक म्हणटा तशें काडून घेतलें. तेज्या उपरांत हांवें ग्रेवल्स एड करपाक स्टार्ट केले. आनी हे ग्रेवल्सूय तुमकां सांगलां हांवें सरावंडिंगूच सगळें हांवें यूज केलां न्हू. सो हेका आमी खडी म्हणटा. ती म्हाका एड करून पळोवपाची आसली, कारण म्हाका अशे पयशे खंयूच वेस्ट करपाचे नासले. तेका म्हटलें हे आमकां इजिली मेळटा, ग्रेवल्स म्हण, शेकारी म्हण, खडी म्हण. सो म्हटलें ही एड करून पळोवया. खडी एड केल्या उपरांत सायडीकूच हांवें ती ग्रेवल्स यूज केले, म्हणजेच शेकारो यूज केलो आमच्या भशेन. आनी तो शेकारोय बीन बरो लूक दितालो. सो म्हाका ह्या फावटचो लूक मातसो डिफरंट करपाचो आसलो, नॅचरल लूक. आनी नॅचरल लूक मातसो असो दिसतालोय बीन. सो दोनूय सायडीनसून हे एड केल्या उपरांत रेंवूय पास जावची ना आनी जे तेंची पोटी बीन आहा ती इजिली कवर जातली, दिसची ना. तेज्या उपरांत म्हाजे कडेन एक बावल आसलो, तेतून हांवें हलकीशी माती घातली, ग्रेवल्स घातले आनी भितर प्लांट लायले आनी ते बीन एड केले आनी ते बीन सेट केले. कारण बाय चान्स फातर लागून ते बावल फुटोंक जायना म्हणून ते प्रॉपर एडजस्ट केले. तेज्या उपरांत तेतून फातर घातले, कारण प्लांट उरोंक जाय
उदक घातल्या उपरांत ते फ्लोट जावंक जायना म्हणून भितर फातर व्हडले व्हडले ॲड केले हांवें, नाल्यार कशें प्लांट फ्लोट जातले. आनी कोकोनट शेल्स ॲड केले तेज्या उपरांत, आनी हे बीन हांवें घरानूच केले. तेकाय बीन प्रोसेस आहा, थंड उदक गरम उदक अशें करून बॉयल करचें पडटा आनी अशें करून हे हांवें शेल्स बीन ॲड केले आनी फायनली म्हजो सेटअप रेडी जालो. सो गायज सेटअप तर करून जाल्लो आसा म्हाजो. असो सेटअप पळोवंक शकता तुमी भितरल्यान. आनी आतां फकत उदक ॲड करपाचें उरलां. सो उदक ॲड करतले आनी थोडी प्लांट्स आहा ती नेक्स्ट विडियोन तुमकां दाखयतले. सद्या तर ही दोनच प्लांट्स हांवें ॲड केल्ली आहा, बाकी आनीकूय प्लांट्स भितर ॲड करूंक जाय. आनी सद्या सेटअप म्हाजो आसा. सो गायज आतां उदक भरून घेता फूल आनी दाखयता तुमकां टँक. सो गायज उदक जेन्ना भरता पळय तेन्ना हांव पायप आसता ते ह्या कॉर्नराकूच घेता, म्हणजेच जे प्लेसीर ग्रेवल्स आहा त्या प्लेसीरूच दवरतले. कारण एकदां जर प्रेशरान उदक येत जाल्यार एकदम सामके ग्रेवल्स काय हालू शकना, बट सँड आसा आमची रेंव म्हणटा ती हालू शकता. तेका लागून हांवें ग्रेवल्सांचेरूच पायप दवरलेले आहा आनी आतां पायप जाय तशें हांवें सेट करून दवरलेले आसा. आतां उदक एकदां भरून घेता आनी दाखयता तुमकां टँक. तुम्ही पळोवंक शकता हांगसर उदक फील जाता आनी हांगसर तर उदक एकदम क्लीन आसा, निवळ आसा सामकें. बट त्या सायडीन मातशें रेडीश जावं शकता कारण त्या सायडीन सँड घातलेली आहा. सपोज जर उदक एकदां रेड जालें जाल्यार परत हांव ते टँक म्हणटा तसो खाली करतले, इतलो करून हाफ करून खाली करतले आनी परत एकदां फील करतले. सद्या तर क्लीन येता उदक पळोवंक शकता तुमी. बट बाय चान्स सपोज रेड येयले जाल्यार परत प्रॉब्लेम जातलो. रेवे खातीर मे बी जावं शकता की उदक बुरशें जावं शकता. सो गायज हांगसर तुमी पळोवंक शकता एक्वेरियम सामको हांवें भरून घेतलेलो आहा. सायड बाय सायड हांवें फिल्ट्रेशन म्हाजी चालू दवरला कारण बारीक बारीक जे पार्टिकल्स आहा ते आमकां दिसना बट फिल्टर करूं शकता ते. सो फिल्ट्रेशन जातले प्रॉपर. आनी हांगसर न्हय बारीक बारीक बबल्स येयल्ले आहा ते थोडे सेटल जावपाक मातसो टायम लागतलो. आनी हे जे वायट पार्टिकल्स बीन दिसता पळयात ते आतां फिल्ट्रेशनानसून असले तशे ह्या फिल्टरान वचोन उदक क्लीन जावन परत येतले. आनी बारीक बारीक पार्टिकल्स आहा तुमी पळोवंक शकता हांगसर ते पळयात थंय बीन आसा. आनी सायड बाय सायड एक म्हजे कडेन मनी प्लांट आसले, म्हणजे रेडी आसले ते हांवें केल्ले बॉटलीन. सो तीच बॉटल हांवें हांगसर घातली आनी हो पळयात हो पार्टिकल आहा तो बारीक बारीक फिल्टर जातलो. आनी सद्या उदक मातशें अशा लायक क्लियर ना, ते सेटल जाल्या उपरांत क्लियर जातले. सद्या ते सेटल जावपाक टायम लागतलो. आनी हे पळयात झाडाचे पार्टिकल्स हे जातात, फ्लोट जातात. सो ते हांगसरूय थोडे थोडे आसात पार्टिकल्स, ते बीन क्लियर जावपाक जाय. सो आयज तर फूल डे हांव फिल्ट्रेशनाक दवरतले हो टँक. आनी सद्या तर पळोवंक शकता तुमी सेटअप म्हाजो असो आहा. तरी बट आनीक म्हणजे प्लांट्स हांवें ॲड करपाचे आहा, सद्या ऑर्डर दिल्ली हांवें आसा. सो त्या अनुसार ऑर्डर येता अनुसार हे तरी सेटल जावं शकता म्हाजें. आनी फिल्ट्रेशन म्हाजें अशें आहा सद्या. स्पॉंज घातलेलो आहा फकत हांवें आनी हांगसर तें उदक फिल्टर जावन परत वयता. ह्या स्पॉंजान न्हय पार्टिकल्स जे बारीक बारीक आसा पळय ते हांगसर फिल्टर जातले आनी परत उदक आसलें तें सकयल वयता. आनी सद्या पळयात असो आसा म्हाजो सेटअप फायनली. ह्या फावट हांवें सिंपलूच सेटअप दवरलेलो आहा, चड कांय खास करूंक ना कारण म्हाका ह्या फावट सामको नॅचरल सेटअप दिवपाचो आसलो, नॅचरल लूक म्हणटात तसो. आनी म्हाजे ड्रिफ्ट फूड तुमी पळोवंक शकता बरें लूक दिता. सद्या तर हांवें प्लांट अजून ॲड केले उपरांत आनीकूच लूक येतलो तेका. सो गायज सद्या तर अशें करून दवरतलें हांव. सो गायज फायनली म्हाजो एक्वेरियम सेटअप करून जालो आनी अशें दिसतना उलोवपाक सुद्दां सद्या ताकत ना. हालत पळोवंक शकता म्हाजी सेटअप करता करता एकदम हालत बेकार जाली म्हाजी. आनी भरपूर टायमूय लागलो म्हाका सेटअप करता म्हणसर. बट फायनल लूक एकदम बरो येयला, ऑसम म्हणटा तसो म्हाका जाय आसलो तसोच लूक येयला. सो गायज थोडी फारशी प्लांट्स आहा ती हांव नेक्स्ट विडियोन ॲड करतले. इवन जे गप्पी फीश आहा ते नेक्स्ट विडियोन ॲड करतले. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नका. इवन बेल आयकॉन बी दामपाक विसरूं नका. त्या कारणान तुमकां म्हाज्या प्रत्येक विडियोचे नोटिफिकेशन येतले. सो गायज चला तर परत एकदा मेळया एका नवीन विडियोन. त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमच्या सगळ्यांचे. बाय.